नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भाजपाच्या सरकारात खंडणी राज चलता हे सत. म्हज्या हॉटेलांत लेगीत आयिल्ले खंडणी मागपाक काँग्रेसीचो फुडारी आग्नेल फर्नांडिसाचे विधान. गोंयांतल्या 9वी आनी 10वी यत्तेंतल्यान चल्यांचे शाळा सोडपाचें प्रमाण चलयां परस दोबरात. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या पळोवणेंत स्पश्ट. सांग्यार IIT येवचीच, पूण शेतकऱ्यांच्या जमनीत न्हय तर सरकाराच्या जमनीत, सांगेच्या शेतकारांचें म्हणणें. लोकांचो विरोध आसतना सरकार मोबायल टावर घालपाक परवानगी दितात तरी कशी? संजय बर्डेचो सरकाराक प्रश्न. म्हादयक वाचयात असो उलो दीत सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेन आयतारा सांगेच्या बस स्टँडाचेर केला जाहीर सभेचें आयोजन. आनी वायट हवामानाक लागून गोंयांतल्या आबोलीच्या बहाराचेर आयला परिणाम. गोंयांत विकपाक येतात कर्नाटकाच्यो आबोली. आनी आतां खबरो विस्तारात. भाजपाच्या सरकारान जर खंडणी प्रकरण चलता अशें विधान बद्द जर सरकारांतलोच आमदार करता जाल्यार तातूंत सत्य आसाच. मायकल लोबोच्या रेस्टॉरंटानूच खंडणी मागूंक गेल्यात हो प्रकार आतां उक्ताडार आयला. त्या शिवाय म्हज्या हॉटेलांत लेगीत पुलिसांनी गणबेस घालून वा गणबेसा शिवाय येवन खंडणी मागिल्ली अशें आग्नेल हाणें म्हटिल्लें आसा. कलंगुटी आनी हडफोड्या आयज डान्स बार सुरू आसा, तशेंच हफ्ते घेवपाची कामां लेगीत सुरू आसा. मुखेलमंत्र्याक जर मायकल लोबो फट मारता अशें दिसता जाल्यार ताका सरकाराचें नांव पेड्ड्यार करता म्हणून अटक करचें अशें आग्नेलो म्हणटा. गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था पुरायपणान पेड्ड्यार जाला असो आरोप लेगीत आग्नेलान केला. Although CM said it is false, police are saying it is a false case, I can guarantee you there is truth in this. आणि म्हणटा तुमचोच MLA म्हणटा, एक्स मिनिस्टर, एक्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो सांगता की एक्सेशन चालू आहा. देर कान बी फायर, देर कान बी स्मोक विदाउट फायर. आणि दिस इज कमिंग फ्रॉम ए प्रोफेशनल फायर स्टार्टर. मायकल लोबोन पळय सांगला पळय ते. एंड फ्रॉम वॉट आय नो दिस वूड हॅव गॉन अननोटिस्ड. Except this extortion is went to Michael Lobo's restaurant, and they demanded extortion money from Michael Lobo, and that is why it came out in the open. Because Michael तो स्टेटमेंट पळयला तुम्ही. Michael म्हणटा आधी चलतालें बारीक बारीक. Michael तो तेन्नाच बंद केलेलें बारीक चलताना हें मोठें सांगपाक पावचें जाल्लें. So that Michael also was involved in this before. He said it. I am not saying it. He said आपल्या टायमार बारीक चलतालें म्हणून. Why did he not stop it at that time? आनी आतां हें चलता, चालू आहा. Because I remember police were coming in Kandolim side also, Kalangut side. Dang restaurant band hotar. Sound okay, I can understand. It is another matter that sound is going on, loud music is going on Anjuna Vagador. Here they were shutting ordinary restaurant of ordinary Goans. आमचे कांदोली आणि कालांगूट बेल्टा धांक येवन बंद करताले. आनी कितें सांगताले, तुमी धांक रेस्टॉरंटूय बंद करूं म्हणून. सावंड सोड, धांक रेस्टॉरंट मागीर इकरांक धरलेले. इकरांक बंद करूं म्हणटाले. बट पीपल हॅव गॉट बार लायसन्सीस टील 1 o'clock. तांकां फुडें ना, यू क्लोज. Then they came up with this saying that you stop serving food, you can serve alcohol. This was premeditated. Local police धाडले पयले बंद करपाक, and then they let the extortionists, and the extortionists were telling the bar owners, club owners, we will sort out everything. So there is truth in this. Police are coming all along. In my restaurant also they came, shut us at 10 o'clock. He said somebody was running, my son-in-law was running one of the restaurants. They told him to stop. They told him to stop serving food. Where is the law? He said we got it from the court. We asked them for this court order. So they sent for about 15 to 20 days. They sent the police to stop all these restaurants, local, outsiders, everybody. And then they set the extortionists on the job. Dance is still going on. Dance was still going on. In Kalangut, Arpora, they is still going on. Nobody has stopped it. It is very bad. There is no law. There is no order. Everything is going on as they want. Haftas are being collected, right, left and center, in uniform and outside uniform. You don't need me to say this. A MLA of the BJP party has said, he has given names. Now names are coming to this also. And they are denying. MLA is saying
then the letter goes out, and still you want to ask, does the government want to still have any doubts on this? It's natural, no? Other arrest Michael Lobo for spoiling the name of the government. If you think Michael Lobo is alive, he's openly said it, no? And he said 2 people. He could say extortionist. He said 2 people are going. That means he knows who the 2 people are. Either he has to give the name or arrest him for spoiling the name of the. One Nanda Kumar, somebody has given a complaint that he's spoiling the name of the government. If that is so, arrest Michael. Others tell Michael to give the name. He will not simply say this, no? खंडणी कोणाकडे मागता ताचे नाव आमदार मायकल लोबो हाणें स्पश्ट करचें. बेश्टेच खंडणी सुरू आसा अशी अर्दकुटी विधानां करची न्हय असो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव म्हणटा. सद्याक खंडणी प्रकरण सुरू आसा अशें काँग्रेसीक लेगीत दिसता. ह्या विशीं येता त्या विधानसभा अधिवेशनात सरकाराक धारेर धरून खरें कितें तें लोकां मुखार हाडटले अशें युरीन म्हटलां. सरकाराचें प्रशासन तुमच्या दारी हो उपक्रम सामको अपयशी थारला अशें लेगीत युरीनूच ह्या वेळार म्हटलें. People being hand in glove, such cannot, these allegations like this cannot, Michael Lobo should name. He made a statement, but he should completely name the people. And if CM feels that it is, he's yesterday made a statement that the signatures are wrong and whatever, but this is a very serious allegation. We will raise it in the house as well. We asked for a clarification, but first Michael Lobo should name the person. We have an assembly session now on the 27th, and we request, all of us, all the opposition MLAs, we will raise this issue. These cases of extortion can only happen when there are officers and bureaucrats and all politicians involved. And I request to the people that they should name these people. Just don't make allegations as a name the people if you are aware of it. Yesterday, काल तेंगेलो एक प्रोग्राम जालो प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून आणि थिंगा लोकांक म्हाका दिसता इट वॉज अ बिग फेलियर दिस स्टेप ऑफ दिस गव्हर्मेंट टू गो टुवर्ड्स द पीपल बेसिकली एक्सपोज्ड दिस टोटल कोलॅप्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन. These are only public stunts because of the Lok Sabha elections. They are coming to fool the people. We will be very aggressively taking them head on. There are several issues. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान हालींच जाहीर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांतल्या 9वी आनी 10वी वर्गांतल्यान चल्यांचे शाळा सोडपाचें प्रमाण चलयां परस दुपेटीन आशिल्ल्याचें केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेंतल्यान मुखार आयलां. हाचेर गोंयच्या शिक्षण तज्ञांनी आपापली मतां उक्तायल्यात. आयकोयात. आयजूच टायम्स ऑफ इंडियाचेर जो एक न्यूज येयल्लो आसा की ड्रॉप आउट रेट गोंयची आनी एकूण भारताची हे चल्या मदीं जी रेट जर पळयली जाल्यार ती तशी समान आसा. म्हणजे नॅशनल लेवलचेर जी ड्रॉप आउट रेट आसा बॉयजांची ती तितलीच गोंयांनी ती रेट आसा. खूब चिंताजनक गोश्ट आसा. पण हेजी 2-3 कारणां जर आमी जर पळयलीं जाल्यार एक कारण जें दिसता की 8वी पर्यंत सगळे भुरगे पास अंडर चायल्ड रायट टू एज्युकेशन ह्या धर्तेचेर जे 8वी पर्यंत पास करप भुरग्यांक जेणे करून तांकां अभ्यास करपाची संवयच कमी लागता आनी मागीर 9वेक फेल जावप 10वेक फेल जावप हो प्रकार जाता. हें एक कारण तेजें दिसता म्हाका. दुसरें कारण अशें आसा की बरेचशे फॅमिली अश्यो आसा की तेंचें फर्स्ट जनरेशन आत्तां शिकता आनी फर्स्ट जनरेशन शिकल्या कारणान शिकपाचो माहोल जो आसा त्या घरांनी त्या फॅमिलींनी हो ना आनी त्यामुळे बरेचशे ड्रॉपआउट्स जाता 10वी नंतर. तिसरें कारण आनी हें म्हत्वाचें कारण अशें दिसता म्हाका 12% जी रेट म्हटलेली आसा ड्रॉपआउटाची तितूंतल्यान बरेच टक्के हे मायग्रंट फॅमिलीज ज्यो आसा तेंचे आसतले कारण तेंचे कडेन आधार कार्ड गोंयचें आसता त्यामुळे ते कन्सिडर करता आसतना गोंयचे केले आसतले. पण बरेचशे आमी जेन्ना पळयता तेन्ना 10वी नंतर कोण ड्रॉपआउट जाता 9वी नंतर कोण ड्रॉपआउट जाताले हे मायग्रंटाचे भुरगे जे आसा ते ड्रॉपआउट जाता. कोणूय आसूं तो पण ड्रॉपआउट जावप ही चिंतेची गोश्ट आसा. मोर दॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
क्वॉलिटी एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट हें जें आसा तेजेर आमचें लक्ष आसपाक जाय. आतां नवीन जी एज्युकेशन पॉलिसी येयल्ली आसा तेज्या अंतर्गत खूब बदल जाल्ले आसा आनी तितूनच्यान म्हाका दिसता हे ड्रॉप आवट रेट्स जे आसा ते कमी जावपाक मदत जावंक शकता जर ती नवीन एज्युकेशन पॉलिसी वेवस्थीतपणे जशी मांडल्या तशी इम्प्लिमेंट जाली जाल्यार. गोंयच्या शाळांतल्यान 9वे 10वेक जी भुरगीं शाळा सोडटात तातूंत चल्या भुरग्यांचें प्रमाण चलयांच्या मानान दुपेटी परस चड आसा. आतां हो प्रश्न शाळांचो, हो प्रश्न शिक्षण खात्याचो, पूण मुळात इतलीं भुरगीं आनी इतले चले शाळा सोडटात हें आमकां सांगलें कोणें? केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय. कारण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रत्येक शाळेक एक विशिश्ट असो वळखीचो नंबर दिला, ID दिला आनी ताजेर सगळी म्हायती घालची पडटा. आतां ते म्हायती प्रमाण तांणी 21-22 ह्या वर्सा खातीर ही परिस्थिती सांगल्या. आतां म्हज्या पळयात मार्च 22 गोंय बोर्डाचो 10वेचो रिजल्ट 93% लागलेलो, 92.75%. आनी जाल्यारय बी तो एक रिजल्टाचो विक्रम बोर्डाचो आनी हो भुरगीं गळटी जावपाचो विक्रम, हे दोनूय विक्रम गोंयान केले. आतां ह्याचे बाबतींत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान सांगलें, गोंयचें शिक्षण खातें उलयता तर तें उलयत ना. म्हणटकच अशें जाता कित्याक? ह्याचो अभ्यास करप कोणी? आमचे कडेन शिक्षण खात्याची रचणूक आसा, ADI म्हणून आसात, मागीर आमचे कडेन झोनल ऑफिस म्हणून आसा आनी मागीर एक एकाडेमिक्सचो डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून आसा. आनी हे सगळे लोक ह्यांचो हो प्रश्न न्ही. बरें, शाळांचो विचार केल्यार शाळा समूह म्हणून आसा, मागीर एक सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स म्हणून आसा, मागीर एक तालुका स्कूल कॉम्प्लेक्स कमिटी म्हणून आसा, डिस्ट्रिक्ट म्हणून आसा, राज्याची म्हणून आसा. तांचो प्रश्न हो न्ही. पालक शिक्षक संघ आसा, शाळांच्यो शाळा वेवस्थापन समित्यो आसा, ह्या सगळ्यांत भितर पालक आसा. हांकां कोणाक तरी आपले शाळे खातीर किंवा आपल्या गांवा खातीर बाबा हो प्रश्न अशें दिसता तर ते विचार करता तर शिक्षण खात्यान तशे तरेची रचणूक आनी तशे तरेची वेवस्था मांडणी केल्या तर हें कांयच जायना. म्हणटकच प्रश्न असो की एके वटेन शाळांनी इतले बरे रिजल्ट लागतात, बोर्डाचो इतलो बरो रिजल्ट लागता, शाळे खातीर पॅरा टिचर आसात, स्पेशल टिचर आसात, मागीर कावन्सिलर आसात आनी इतलेंय करून ह्या भुरग्यांचे प्रश्न सुटनात. मजा अशी आमचे कडेन रेमेडियल टिचींग घेतात, कित्याक कॉलम भरपा खातीर. पण रेमेडी कित्याची तेंच खबर नासता. कारण भुरग्याचो प्रत्येक भुरग्याचो प्रश्न कितें हें सोदून काडिनासतना जर तुमी रेमेडी घेतली जाल्यार ती कसली रेमेडी जातली? म्हणटकच आमकां अभ्यास करपाची संवय ना, आमकां रचणूक आसा ती जाग्यार दवरपाची संवय ना. सांग्यार IIT येवच्या बदला शेतांत आसची असो खर विरोध शेतकारांनी केल्लो आनी ह्या विरोधात तांकां येसूय आयिल्लें. IIT आसची पूण ती सरकाराच्या जाग्यार, रात दीस रक्ताचें उदक करून पोट भरपाक रोयिल्ल्या शेतांत न्हय अशें शेतकारांचें म्हणणें. आमचो IIT विशीं कसलोच विरोध ना, पूण आमची शेतां नश्ट जावची न्हय असो तांचो हेतू आशिल्ल्याचें थळाव्या शेतकारांनी सांगलें. फाटल्यान सगळें आसलें सगळें आमी रोयल्लें आसा तेन्ना आमकां आतां उमेद जाल्ली आसा की IIT गेल्या आनी शेतकारांचे कितें तर बेनिफीट आसप मुखार जाला. आतां आमी पयलीं शेत कित्याक रोयना आसतना थोडे तेंप सोडलीं, रातभर हांगा गोरवांनी खावपाचीं आनी आमी रातभर काम धंदो करून हांगसर शेतां आमकां रावचें पडटालें. म्हणून आमी शेतां मातशी थोडी पाडंग एक वायट नजर म्हणजे कितें आसा, IIT आमकां आमी IITचो केन्ना विरोध केलो ना. आमी IITचो विरोध केलो ना कारण IIT जायी पूण खंय जायी? जी जागा गव्हर्मेंटाची पळय जमीन जागा आसा त्या जाग्यार IIT जायी. गोंयांत शेतकारां पोटार पांय दिवन जावं शेतांची जमीन बरी आसली ती पिड्ड्यार करून IIT करून कांय गोंयकारांक कांय फायदो ना. कारण हितून शिकपा येवपाची जे आसा ते फक्त एक 5% किंवा 2% आसता गव्हर्मेंट आमकां गोंयची भुरगीं शिकतले आनी 98% जे भुरगीं जे आसा हे आवटसायड ऑफ गोवा आसतले. ते मागीर महाराष्ट्रा आसूं, कर्नाटका आसूं जावं इतर खंयची स्टेटींच्या आसूं. तेका लागून आमी विरोध कांय केलो ना. आमी विरोध कितें केलो, आमच्या शेतांनी IIT नाका. मयडेच्या लोकांचो मोबायल टावराक खर विरोध आसा. सरकाराच्या जाग्यार खंयची तरी प्रायवेट कंपनी मोबायल टावर घालपाक सोदता. सरकारान तरी हाका अनुमती कशी दिली असो प्रश्न संजय बर्डेन केला. आमच्या मयड्या गांवांत आमकां बरो नेटवर्क गावता.
वो गरज नासतना मोबायल टावर कित्याक असो प्रश्न मयड्याकारांनी सरकाराक विचारला. हांगा मोबायल टावर येयलो जाल्यार आमच्या जिविताचेर ताचो वायट परिणाम जातलो असो भंय मयड्याच्या गांवकारांनी उक्तायला. आणि ते रिजन अशें आसा की मयड्या एक अर्बन विलेज जावन आसा क्लोज टू म्हापसा. आमकां सफिशंट नेटवर्क आसा आणि आमच्या 1 किलोमिटर रेडियसान नियरली 4 टावर आसा मयड्यान. सो हो एडिशनल टावर हाडून हांगा आमकां एक्चुअली गरज ना ह्या टावराची, बिकॉज तूं खंयचोय सर्वीस प्रोवायडर धरलो एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया और जियो सगळ्यांची नेटवर्क फूल आसा. आमी ज्या प्लेसीर उबे आसा तो मयड्याचो प्लॅटो हायस्ट पॉयंट ऑफ मोयरा. आणि हांगा तर नेसेसरी 100% गरज ना आमकां कसल्याच टावराची. सो हो टावर सेट करपाचें रिजन कितें हेज्या फाटल्यान म्हाका काय रिजन अजून कळना. बिकॉज आय बिलीव जे टावर जे आसता मोबायल टावर ते आमच्या बऱ्या खातीर आसता, सो दॅट आमकां सफिशंट नेटवर्क मेळचो. बट ऑलरेडी जेन्ना आसा आनी आमीच जे लोक अपोज करता तांकां जर काउंटर करून जर गव्हर्मेंट ऑर एनी एजन्सी हे टावर घालूंक ट्राय करता जाल्यार आमी ते अलाव करचे ना. आणि त्याच खातीर आमी आज हांगा जमलेले आसा. मोबायल टावर कित कोन पंचायत घाता, पंचायतीक हे फंक्शन एंड ड्युटी न्ही, हे प्रायवेट कंपनी कोत्ता. यू अंडरस्टँडिंग वॉट आय एम सेइंग? दिस इज अ पंप, दिस थिंग इट इज नॉट इन शेड्यूल 1 and not in schedule 2. So the moment there is no power, so this notification cannot be read in isolation. Even to Boroil Zeller, Panchayat is a constitutional body and Panchayat has to be consulted, Panchayat has to give NOC. Without Panchayat NOC, this is illegal. Secondly, I am told that there is also excavation which is going on, digging which is going on. The moment there is digging, section 17A of the Town and Country Planning Act lagta, because anything which is more than 50 centimeters down in low lying, you cannot excavate and you cannot dig up, nor can you fill land without permission from the Town and Country Planning Board, Chief Town Planner. Tisro, तुम्ही जागो यूज करतात फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज. सो दॅट इज अ कन्वर्जन विच इज बीइंग कॅरीड आउट विदाउट परमिशन अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड. सो these are all 3 objections which I think the villagers have validly raised. ही गव्हर्मेंट प्रिमासीस तेन्ना गव्हर्मेंट प्रिमासीसचे अंडर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे अंडर जे ल्हान भुरगीं शिकता हांगा ल्हान भुरगीं शिकता अशें म्हापशांनी अख्ख्या गोंयांनी ल्हान भुरगीं शिकतात. ल्हान भुरग्यांची वर्सां 5 वर्सां 7 वर्सां 8 वर्सां आसता. तेंचे हे जे रेडिएशन जे आमी म्हणटा 5G जे म्हणटात आमकां मोबायल बरो दिसता आनी मोबायलाची आमकां अत्यंत गरज आसा. आनी गांवच्या लोकांनी सांगलां की आमचे कडेन मोबायल जे आसा न्हू, मोबायल टॉवर जे आसा न्हू ते आमकां इनफ आहा म्हणून. जर गांवचे लोक जर नाका जर म्हणटा तर फोर्सिबली हे टॉवर घालपाक कित्याक लागून फुडें सरल्या? आमी हे BSNLाक हेंच्यांनी सोपयल्या आणि जे आमचे अपूर्बायचे BSNL जे असले न्ही ते प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक हे भारतीय जनता पार्टी सरकारान दिला. आणि आम्ही अशें आयकलां की ह्या टॉवरवाल्यांनी हांगा पंचायतीक फक्त 50,000 रुपयाचो एक चेक धाडून दिलेलो आसा आनी लायफ टायम दिलेलो आसा. खंय आयज जे गांवचे लोक जर नाका जर म्हणटा न्हू तर गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालपाक जाय की हे टॉवर जे आसा न्हू ल्हान भुरग्यांक जे आमचो ब्रेन वाडपाक जाय. ब्रेन आता तुम्ही मोबायल जो दिसता न्हू 5G जे म्हणटा आयज सुकणी बारीक कावळे खंय तुमकां दिसताले पळयात. आयज म्हटलें आमकां आतां भावान सांगलें आमकां हांगा नाल्लाचे बोणे येद्दा मोठे जाताले पयलीं, आतां इलेक्शन जातात. तशीच आमची तकलेन जी बुद्धी येवंक जाय न्ही, हे टॉवराक लागून जर आमची तकली सुद्दां बुद्धी बारीक जातली. हांव अशें सांगता कित्याक लागून काळजाक सुद्दां त्रास जातलो, आमची किडनी सुद्दां त्रास जातले. हे रेडिएशन जे आहा न्हू हे पॉवरफुल रेडिएशन आहा. 5G नाका म्हूण सांगताले. हे सरकारान गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एज्युकेशन मिनिस्टर जो आहे गोंयचो CM जो आसा न्हू कशें अलाउड केला गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन तुमकां अलाउड कशें आहे प्रायव्हेट? म्हणजे तुम्ही भरमसाट पैसे पयलीं त्यांच्या कडसून घेतल्या आणि हांगा 50,000 रुपया पंचायतीक दिता. तुमकां शेम मरे, शेम. गोंयकारांनी आवयचे स्थान दिल्ल्या म्हादय मायक वांटोवपा खातीर सेव म्हादय सेव गोवा ह्या संघटनेच्या वतीन 19 मार्चाक सांगेच्या बस स्टँडाचेर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जाहीर सभेचें आयोजन केलां अशी माहिती सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेचो वांगडी विकास भगतान दिली. ही जाहीर सभा कसलोच राजकीय उद्देश धरून आयोजीत करूंक ना. ह्या सभेत म्हादय खातीर वावुरपी गोंयभरचे सामाजीक कार्यकर्ते सहभागी जावन ह्या विशयाचेर जागृताय निर्माण करतले. देखून सगळ्या सांगेकारांनी वांटेकार जावन ही सभा यशस्वी करचे अशें आवाहन आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनोन केला. फाटल्या कितले दीस आमी कॉर्नर मिटींग स्टार्ट आसल्यो सेव म्हादय सेव गोवा मुवमेंटाच्यो.
आनी हळूहळू मिटींग करून आमी ठरयलें की एक शेवटाक एक मोठी मिटींग पब्लीक मिटींग ह्या वाठारांत जावची. त्या खातीर हे सगळी टीम जी आसा सांग्यावयली टीम काम करताली. कालच आमकां परमिशन मेळ्ळा आनी आमची फाल्यां 19 तारखेक आयतारा बरोबर 4:30 वरांचेर एक जाहीर मिटींग जाहीर सभा सेव मादेव सेव गोवा मुवमेंटाची जातली. आनी ह्या मिटिंगेक गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांत काम करपी NGO आसात, सेव मादेव सेव मुवमेंटाचे कार्यकर्ते आसात, किंबहुना बाकीच्या राजकीय पक्षाचे फुडारी येतले. प्रेझेंटेशनूय आमी दाखयता कशा पद्दतीन फक्त म्हादय नॉर्थाकच न्हय तो कसो पद्दतीचो सावथा भितर खास करून सालावली डॅमाक उगे वाठारांत कसो ताचो इम्पॅक्ट पडपाचो आसा ती पुराय माहिती प्रोजेक्टरांतल्यान आमचे एक्टिविस्ट तुमकां दाखोवपाची आसा. म्हजी नमळायेची मागणी आसा सांग्या वाठारांतल्या लोकां कडेन, नमळायेची मागणी आसा गोंयभरांतल्या वाठारांत काम करपी म्हादय खातीर सगळ्यां कडेन की तुमी सगळ्यांनी बरोबर 4:30 वरांचेर सांग्या बस स्टँडाचेर आमी मेळया आनी ह्या जाहीर सभेक आमचो तेंको म्हादय खातीर आसा हें दाखोवन दिवया. हांव विनंती करता सगळे सांगेकारा कडेन, सगळे प्रत्येक सांगेकारा कडेन की फाल्यां तुमी हाजीर जावचे. ह्या मिटिंगाक तुमी फाल्यां तुमी भाग घेवचो. ही मिटींग जशी मेशू बाबान सांगला तशी इट्स नॉन पॉलिटिकल. ही पॉलिटिकल न्ही, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मिटींग इज you all will see different political party leaders coming on one forum under one banner, different activists of Goa coming under one banner, and different NGOs of Goa will be seen under this banner, all under the banner of Save Goa, Save Mahadev movement. And this is just an awareness meeting, not any political meeting as told. अंदूच्या वायट हवामानाक लागून अंदू स्थानीक आबोलींच्या फुलांच्या बहराचेर परिणाम जाला. देखून अंदू भर शिगम्याच्या दिसांनी आबोलींच्या फुलाचो उणाव निर्माण जाला. उणाव आशिल्ल्यान स्थानीक आबोलींच्या फुलांक सध्या भाव आयला. दुसऱ्या वाटेन कर्नाटकांतल्यान येवपी आबोलीच्या फुलांकूय कांय प्रमाणात बरे दीस आयल्यात. गोमंत विद्या निकेतनच्या साहित्यीक आणि हेर पुरस्कार जाहीर जाल्यात. कमलाक्ष प्रभुगांवकर हांच्या मातीला सुगंध फुलाचा ह्या कथा संग्रहाक, सुभाष जाण हांच्या शिंपण आणि महेश पारकरांच्या विचार विश्व ह्या लघु निबंध संग्रहाक अंदूचो साहित्यीक पुरस्कार फावो जाला. 25 मार्चाक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजित कार्यावळीत हे पुरस्कार भेटयतले. फक्त सांताक्रूजच्या न्हय ते पुराय गोंयभरच्या शेतकारांक सरकारान सवलती खाला दरेका शेतात दुरीक बांदून दिवचे अशी मागणी आपणे शेतकी मंत्री रवी नायका कडेन केला अशी माहिती सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीसान केला. सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा अंतर्गत शुक्रारा शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांताक्रूजच्या शेतांच्यो समस्या बेगीनूच सुटाव्यो करून दितले अशें आश्वासन दिल्ल्याचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीसान सांगले. काल एज पर गव्हर्मेंट डिसिजन कितें जालें रवी नायकाक मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर ताका हिंगा धाडलो आमच्या मिनेज ब्रागान जावाला लोकांचे व्यूज घेवपाक झाडांचे प्रॉब्लम आसता आनी तेजे व्यू घेवपाक आनी हांव गेल्लो आमचे सांताक्रूजचे प्रॉब्लम घेवन आमच्या लोकांक घेवन आनी खुबशे प्रॉब्लम थिंगासर डिस्कस जाले आनी सॉल्वूय जाले. आनी मेन प्रॉब्लम म्हणजे हो फेन्साचो आनी ताका एका मॅश फेन्सिंगाची गरज आहा. आनी ही आमच्या सांताक्रूजानूच न्हू आख्ख्या गोंयांत तर अशी तर ही फेन्सिंगाचे हे फेसिलिटी तर दिल्यो. आतां कितें जाता सबसिडी जी मेळटा न्हू 90% सबसिडी मेळटा ती कितें जाता पयले पयशे घालचे पडटा आनी मागीर तुका मेळटा तेन्ना खूब टायम वयता आनी थोड्यांक तितली मेळना. मेन त्या प्रॉब्लमाक लागून लोक शेतकार फुडें सरना. ताका लागून हांवें एसेंब्लीनी तेन्ना प्रपोजल घातलेलो आनी काली हांव उलयलो तेन्ना डायरेक्टर सगळे आहले आनी आमचो ऑनरेबल रवी नायकी तोय आहलो मिनिस्टर आनी तेणें मागीर आमकां तिका एश्युरन्स दिले की 90% जी सबसिडी दिवंक पडटा ती मायनस करूनच 10% दिवपाची कळ्ळें न्हू. आनी तेणी झाला ते अरेंजमेंट करतले न्हू कंपनी कडून लोन कितें करून तेंचे 10% दिवपाक तर केले
जाल्यार म्हाका दिसता अशें खुबश्या लोकांक बऱ्याक पडटलें कित्याक शेत तर घालीत की हे स्ट्रे पळय एनिमल्स आसता ते तिका भितर सरोंक पावचे ना आनी तो मेन रिजन हिंगा लोक शेत रोयना आनी हे तर आख्ख्या गोंयांत तर अशें दवरत जाल्यार आमचे गोंया आमचे सेल्फ सफिशियंट आसतले आनी आमकां 3 पिकी काडूंक मेळटल्यो सारके तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मात बांदूंक जाय. ताळगांव दुर्गावाडी शुक्रारच्यान शिगम्याक सुरवात जाली. दुर्गावाडी ताळगांव विठ्ठल मंदिराच्या कुशीकूच एका कुडीत श्री दामोदर देवाचो जागृत असो जागो आसा. गुढीपाडव्याच्या 5 दिसां आदीं देवाक कुडींतल्यान भायर काडून गुढीपाडव्याक देवाक परत देवाच्या कुडीन हाडप अशी ताळगांव दुर्गावाडीच्या थळाव्यांची मान्यताय आसा. आनी गुढीपाडव्याच्या दिसा ताळगांव दुर्गावाडीत धुळवट लेगीत जाता. परंपरे प्रमाण गुढीपाडव्याच्या 2 दिसां आदीं गांवांतले हौशी नाटकां लेगीत जाता. अंदू 20 तारखेक प्रेम करा रे प्रेम करा आनी 21 तारखेक संगीत सौभद्र अशी 2 नाटकां जातली. वाळपयच्या अवर लेडी ऑफ लुईस पॅरिश यूथ स्कुलाचो एक भुरगो सुंदर कोंकणी गीत गावन आयकतल्यांक मग्न करता. ताणें गायिल्लें कोंकणी गीत गोंयकारांक खूब भावलें. ताका लागून बऱ्याच लोकांनी हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल केलो. प्रसार माध्यमाचेर सध्या हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाल्लो आसा. आमी आयकुया माणकुल्या भुरग्यान सुंदर रितीन गायिल्लें हें कोंकणी गीत. एक चेडू अप टू डेट नेसन येता पळोवंक ते सुंदर दिसता म्हाका पळयता योगो 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 बाय कित्याक बाय तूं लोसता जसो संवसारान लोसता तो वेता तुय फसता हाय 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 हल्लो हल्लो क्या मांगता बोलो बोलो मुझी बारी सिनेमा चलो तोंड बंद कर क्रेजी फेलो हाय हाय हल्लो हल्लो क्या मांगता बोलो बोलो मुझी बारी सिनेमा चलो तोंड बंद कर क्रेजी फेलो आदल्याचे बार चेडे चेडवांक पळय तुज गोड गोडे गरजे भायर काबार करून कित्याक पळयताय नोकरे आवच नको मोज्या फाटल्यान कित्याक असले बोकडे उसल्यो बोकड्यो पळय तूं चेडे पिशे जाता रोकडे हाय. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.